म्हाका गोविंद गावडे आड कांयच ना. कला अकादमी बाबतींत हांव पुरायपणान दक्षता संचालनालयाच्या अहवाला प्रमाणे वतां. म्हाका फक्त जाणून घेवपाक जाय की निविदा नासतना प्रक्रिया कित्याक जाली ती काय म्हण, असो भाजपाचो वेळीचो फुडारी सावियो रॉड्रिगीस उलयला. जाल्यार मंत्री गोविंद गावडे म्हणटा म्हजी चूक कितें, म्हजेर असले आरोप कित्याक? कला अकादमीची दुरुस्ती करप हो आरोप काय गोविंद गावडेचो प्रश्न? गोविंद म्हणटा ज्या झाडाक चड फळां लागतात त्याच झाडाक लोक फातरायता. RDXGOA खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. So what your comment on that art and culture issue of Kala Akademi? You have said CM requested CM to expedite the inquiry. Well, the director to vigilance report, the notings, the 5 notings that they had, raised some serious concerns. So my question is very simple, which is what I'm not alleging corruption on any of the ministers. I'm only saying that there is a process by the CPWD rules, which states that there has to be a tendering process. However, there was no tendering process, there is a nomination process. एक्झॅक्टली न्ही एक्झॅक्टली आता कोणाक तरी म्हजे विशीं नसाय आसतली म्हणून ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी जाल्या. म्हणून हांव म्हणटा की झाडाक जेन्ना खंयचीय फळां जर लागता पळय तेजेरूच लोक फातर मारता न्ही रे. एवरीबडी न्ही. अरे पळय तें हांव म्हाका ना, हांव कोणाक टार्गेट दिता आनी हांव भिकूय घालता तें म्हाका खबर ना. आय डोंट नो. या इट इज अ कॅबिनेटाक आयल न्ही. कॅबिनेट हॅज टेकन द डिसिजन. आता जे सगळे आरोप जाता तेका फुल कॅबिनेट रिस्पॉन्सिबल. एक गोष्ट कसले आरोप जाता, आता जे कसलो आरोप कसलो जाता? कला अकादमीचे जे टेंडर काढले त्याच्या वयल्यान जे आरोप चालले स्पेशली कसले आरोप? यू जस्ट स्पेसिफाय वन एलिगेशन. तुमचा आता अजून तुमचेर आरोप केला, तुमचो कितें आरोप केला? Without tendering. कितें आरोप कितें? Kala Akademiचे काम without tendering. आरोप कितें? व्हॉट इज दॅट? lump sum amount सगळो. अरे आरोप कितें सांगा न्ही म्हाका. आरोप कितें? टेंडरिंग प्रोसेस कितें? अरे तेका उत्तर हांव दिता तुका परत दिता की टेंडरिंग करनासतना कॅबिनेटाक डिसिजन आशिल्लें की नॉमिनेशन बेजिसाचेर घे. आनी आरोप कसलो उरलो?